Page 116, I2, Bogos Maka. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. तुमकां आनी टीव्हीचेर ओ युट्यूबाचेर पळयतल्यांक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकी आमी जावंक. आयज फेस्त न्हय पूण आयज निमाणो दीस जावन आसा ह्या कृपेच्या नोयनाचो. तर हो एक खेरीत दीस कसो आमी म्हूण मानता. ताका लागून फेस्त कशें आमी तें दवरता. हाका लागून खूब लोक ह्या मिसान वांटो घेवंक येतात. तर आयच्या मिसांत आमी तुमच्या सगळ्यां पासत मागता पूण खेरीत भाशेन इंतेसांव दिलेलीं आसात. आल्ड्रीन आनी वियोला ही आपलो जल्माचो दीस समरमतात. रेक्स मार्टिन्स दिनवासता देवाक आपल्या सगळ्या जिविताक आनीकूय मागता. जोया आनी लिडा ती दिनवासतात देवाक. आनी दिनवासनीचें मागणें आसा मारिया रॉड्रिगेसाकूय ते देवाक दिनवासता. कित्याक देवान तिचें सगळें भरपूर बरेंपण दाखयलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान आतां वांटो घेवया आनी भोक्तीपणी जेजूचो अणभव आमी ह्या मिसांतल्यान घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. साहेब चायना वचोंक सोदतालो. कित्याक चायना इतलो लोक आसलेलो म्हूण तो जाणा आसलो. ताका वचपाक थंयचो जायनासलेलें. जुलयान तो गोंयांत आयलो आनी पोत्तून गेलो. आगोस्तान थंयसर आसलेलो तो. प्रयत्न करीत आसलेलो वचपाक. जायना. थंयसरूच उरलो. नोव्हेंबरान उरलो. सगळी बोटी आसलेल्यो पळय ते वेपार करूंक थंयसर वेताले पूण तांकांय संदी मेळ्ळी ना म्हणटच ते थंयसरले गेलेत. सांजच्यान म्हणटा पळय त्या जुंव्यार तो आसलेलो आनी बोटी म्हण हितून भायर आसलेल्यो. 28 नोव्हेंबराचे ताच्या आदीं म्हण ताका जोर येवंक लागलो आनी जेवण बाण कांय नासलेलें थंयसर. उपासान कसो आसलेलो. हो जोर इतलो आयलो की तो बेशुद्ध जालो. 28 उलयना जालो आनी तोच आसलेलो. 1 तारखेर डिसेंबराचे तो मातसो उलोवंक लागलो पूण सगळो गोत देवाक आर्गां दीत आसलेलो. ज्यो भासो जाणो आसलेलो तितल्याय भासांनी तो देवाक वाकाणटालो. आनी शेवटी दुसरेर सांगे सकाळीं तिसरेर मोत्ता आसतना जेजूचें नांव जेजू जेजू म्हणून मेलो. आनी ताका लागून ताणें भरपूर ह्या संवसारांत जाता तितलें जेजूक एकवटोन केल्लें तें ताचेकीन सुबेज मागीर करूंक लागलो. आनी हाका लागून आमचो तो पाद्री मोत्तालो 1633 वर्सां मोत्तालो. कित्याक हातोडी ताच्या तकलेर पडली. सादवलो निर्णवलो आनी थंयसर मोत्ता कसो जाल्लो. तो आनी बाकीचे सायबा कडेन मागोंक लागले सायबा ताचेर एक मिलाग कर. ना 4 जानेवारीचे सारको मोत्ता म्हणून संदेश लायले पूण मरोंक ना.
कित्याक साहेब ताका दिश्टी पडलो थंयसर नापोली म्हणटा पळय थंयसर इटालियाच्या गांवांत देसांत आनी थंयसर ताका सांगलें पयले सुवातेर तूं मरचो नाय तुका पेकोवणी मेवतली तूं बरो जातलोय दुसरें ताका सांगलें तूं मरतलोय माड तीर जातलोय जपानाक आनी तिसरें ताणें सांगलें ही कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर कुरपेच्या नोयनांत आमकां सगळ्या जाणांक कुरपा मेवता तो मागता आमचे पासत आनी पळयात ह्या मागण्यांक ताच्या आमी आमी तेंको दिलेलो आसा कितलो लोक ह्या नोयनांनी भाग घेता कित्याक तो मागता म्हणून आनी तो मागताच ताका लागून खूब बरेंपण आमकां फावो जालेलें आसा आनी जें जावंक ना तेंय तो फावो करतलो पण थोडी आमची चिंत ना पळय मनोभव आसा एटिट्यूड ते मातशे बदलूंक जाय आमी ते बदलच्याक ताणें कितें सांगलें हाणें कुमसार करात आनी ह्या नोयनांनी तुमी वांटो घेयात 1 दीस वो 4 दीस वो 8 दीस वो 9 दीस आनी तुमकां कुरपा मेळटलीच ताणें तें सांगलेलें आसा ताका लागून एकाच सांताक 2 नोयनां आहा आनी कोणाक ना हे हाका म्हणटा आमी कुरपेच्या नोयन हाका फेस्त ना तो आयज निमाणो दीस तर भणीनो आनी भावनो आमी देवाक वाखाणया कित्याक खरेपणी आमकां ताणें मागून बरेंपण घेतलेलें आसा पूण आमी पातकी मनशां आमी देवाची भुरगीं खरीं पूण पातकी जाय आमकां बरें करूंक पूण जायना कित्याक भितरल्यान आमकां आडायलें जाता हें भितरलें पळय आमचें आसा तें आमी कबूल करया आनी तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून आतां सगळीं जाणां हात जोडया दोळे बंद करया आनी काळजान थावन आमचे पासत आनी आमच्या घरच्यां पासत आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेल्या तांचे पासत आतां आमी हे मागणें बरोबर म्हणया हांव पातकी सोर पोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Taja Isla Sonsari, Sorves Mora Deva Sorgi Charaya. Sorpodveda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Gotam Ami Tuka Vinvasta Tuja Torvoi Bova Paso Ami Tuka Vakanta Somya Jesu Krista Babacha eklas puta Somya Deva Deva Cheshini Tu sansarache papkatai Amchi kakutko Tum Babacha Uzyak Bosnai Amche Mag
आयकून घे कित्याक मोवी आज्ञा सांगाती त्या बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्मोर एकलोच तूं परमेश्वर मागुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडूनची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचे बावड दोतोल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा सगळीं बसून आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया होसियास म्हणटलो तुमी सगळीं परतून यात देवा सोडशीं यात आनी दुसऱ्या वाचपान आमी आयकतल्यान जेजू एक मानामान दिता तो आमी सदांच पाळूंक जाय ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा इस्रायल पोरजी सर्वेस्पोरा तुमच्या देवा सोडशीं परतून येयात तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें गोडतान कोणती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पोराशी परतून येयात ताका म्हणात आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंठांनी आमी तुका वखाणीची बेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय आसिरेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना गोड्यांचेर आमी चडून बसची ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना कित्याक तुजें सवें अनाथांक काकलूत मेळटा तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसल्लो दोवा वरीं हांव इस्रायलाचेर पडटलों आनी कोनेली सारको तो वसतलो लिबानाच्या रुखा परी तो पाळांक घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले तो आजेतीना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो म्हजे सावळेक ती बसूंक येतली गंवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें दाकांचो मळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो नांव वचचो सोरो तांकां मेळटलो कुड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला ताचें मागणें आयकता तो हांव आनी ताचो सांबाळ करता तो हांवूच हांव एका सदां जियेता सुरू रुखा सारको म्हाकाच लागून तुमी सुफळ जातात शाणो मनीस ही उतरां समजून घेवं जाणार मनीस तांचो अर्थ शिंकून सवेस्पराच्यो वाटो नीट बरी मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां आडलून पडटात देवाचें उतर देवाचें बडोपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक आनीक पावट म्हणुया हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक वळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो
तुज्या कांदार झून दवरलेलें तें हांवेंच काडलें. पांटी कोरचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोलडीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वादोलाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरिबाच्या उदकां लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिरकावणे कान दी. इस्रायेला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचें मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव. सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट धरलोली जाल्यार, बोऱ्यांतलो बरो गंव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी कोटपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. उदकाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच धोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बोगत दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो कोत्ता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समोरपणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्या थावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचारूंक करूंक काळीज जायना नासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. आमी मोग चाखलेलो आसा सगळ्यांनी. आमची माय आमचो मोग करता. म्हणजे कितें? मोग कोत्ता म्हणून ती आमकां सांबाळटा. हें देणें देवान तिका दिलेलें आसा. सगल्यो वस्तुरी हांगसर आसा पळय, तुमकां हें देणें सोंपेपणी दिलें आसा आनी हें तुमी वापरतात. आनी हाका लागून एका भुरग्याक माय म्हजी सेवा कोत्ता तो अणभव घडटा. पूण कित्याक लागून कोत्ता? कित्याक भुरग्याचो ती मोग कोत्ता. एक बापूय
आपले बायलेचो आनी भुरग्यांचो मोग करता, ताका लागून तो खूब वावुरता. कित्याक लागून वावुरता? मोगाक लागून. कित्याक ह्या मोगान तो तांचो परामोस करता, तांकां काळजी आसा कितें म्हणून तांकां मेवतलें जेवण कितें, ताका लागून तो खूब वावुरता, खूब शिंकता. ह्या कारणाक लागून मोग कोरण्यांनी उतरांनी दाखोवच्याक. पूण हें देणें मोगाचें ताका दिलेलें आसा. म्हणटच पळयात, देणें एक आनी ताचो वापर करपाचो दुसरो भाग जाता. मोग आसत तर आमच्यान एकसूरपणान जिवंक जायना. एकसूरपणान जियेत आमी, पूण सदांच दुसऱ्यांक आजीर जावन आमी जियेता. खूब मोटवाशी पर्यान आसात. तेरेजा आविलाची आनी तेरेजा धाकटुली ती मोटवाशी आसलेली. पूण तेरेजा धाकटी पळय आसा ती कितें कोत्ताली? जेजूचो मोग ती कोत्ताली. म्हणजे जेजूक ती सगळें भेटयताली. दर्येक कोरनी चलप, उलोवप, वावर करप, कितें म्हणप, हें सगळें ती एक दान कशें भेटयताली जेजूक. कित्याक जेजू हें वापरतलो दुसऱ्यांक मोग दाखोवच्याक, दुसऱ्यांची सेवा आनी तांकां सोडवण दिवच्याक. पळय ती कशे भाशेन आतां मोग कोत्ता पळय ती. थोडीं जाणां एकदम लागशिल्ल्यान दाखयतात, थोडीं जाणां लागशिल्ल्यान दाखयता पूण इंतेसांव आनिकूय व्हडलें आसा. जेजू सोबें तें केलें की ना ताचो परिणाम ताचे आख्खे कुडीक जाता आनी ताची कूड ह्या संवसारांत आसा म्हणटच ही कूड दुसऱ्यां पासत वावुरता. हे भाशेन हो आमचो फादर स्टॅन स्वामी पळय आसलेलो तो कोणा पासत, तो कोणाचो मोग करतालो? जेजूचो. आनी ताका लागून तो केरळचो खरो ओ तमिळनाडूचो खरो थिचो थान तो वयर काम करूंक लागलो. थंयसर झारखंड म्हणटा पळय थंयसर रांची ह्या भागांत. आनी थंयसर कोण आसा ते आदिवासी आसात, तांचो तो परामोस कोत्तालो. देवाचो कोत्ता पूण खेरीतपणी ह्या लोकांक तो सांबाळटालो, तो तांकां दिशा दितालो, शिकवण दितालो. खूब वावुरलो तांचें सुदारप करच्याक आनी तांकां सांबाळच्याक. दुसरे तांचेर गाराणें घालताले, तांकां बोरकोणींत घालताले, तांकां सोडोवच्याक हो सगळो वावर कोत्तालो. हो बरो वावर कोत्ता म्हणून ताका हातूंत घातलो, बोणकोणींत घातलो. आतां हांवें आयकलां, आतांच म्हाका एक मॅसेज आयलेली की काल ताका सोडला म्हणून. इतलो लोक आख्खो संवसारभर ताचे पासत मागतालो. पूण तो एकलोच न्हय, आनिकूय ताचे सारके आमच्याच धर्माचे पाद्री म्हणून न्हय हो लायकी, पूण दुसरोय लोक हे भाशेन आपले आपले वतीन हे कोण पळय गरीब लोक आसा आनी अनाथ आसा तांचे पासून वावुरतालो आनी तांकां बोनकोणींत घातलेले. हो बरो वावर कोत्ता म्हणून. पळयात कशें जालां पळय तें. म्हणटच भयणीनो आनी भावनो, मोग देवाचो आमी सगळ्यांनी कसो चाखलेलो आसा एकामेका उद्देशी. आनी सांत इनासान तें आमकां स्पश्टपणी बरोवन दवरलेलें आसा. कित्याक होच जावन आसलो ताचो मोग. ताणेनूय तेच भाशेन फ्रांसीस शेवेराक मोग दाखयलो. कसो दाखयलो? फ्रांसीस शेवेर बरोच गुणांनी आसलेलो, ताची मोत बरी आसली, म्हणजे मन बरें आसलेलें, बरो शिंकतालो तो. सोंपेपणी ताका म्हणजे हुशारकाय आसलेली. आनी कितें वाचलें की ना रोखडेंच ताका समजतालें, रोखडेंच तो दुसऱ्यांक दितालो आनी भशेन तें ताचेर उलोवपाक पर्यंत ताका सोंपें पडटालें. तितलेंच न्हय, तो स्पोर्ट्समॅन आसलेलो. म्हणटा ती दोन देणी ताका देवान दिल्ली आनी तो ती आपल्या पासत वापरूंक सोदतालो. देवाच्या मोगान तितलो नासलेलो, आपल्याच मोगान आसलेलो, आपलोच फुडार तो मांडून हाडूंक सोदतालो. आनी असले स्थितीन आसतना
इनास ताका भेटलो. आदी इनासूय तसोच आसलोलो, आपल्या पासत जियेतालो. मोग दुसऱ्या पासत न्हय, आपल्याच पासत, सगळे आपणाक. आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां आसता. पूण देव केन्ना ना केन्ना आमकां आपयता. पयल्या वाचपनाक आमी आयकलां, इस्रायल म्हजे पोरजे पत्तून यात म्हणटात. तुमी कित्याक पयस वेतात? पत्तून यात म्हजेशी म्हणटा देव आमकां ओडून घेता. ह्या संवसारांत कित्या पासत म्हणून जियेता आमी? कोणा पासत म्हणून जियेता? आमी आमच्या घरच्यांक पुरान जियेता जाल्यार देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी दिवंक जाय. म्हणटो ताका ताणें सांगलें, बाबा तूं हें कोत्ताय तें कित्या पासत कोत्ताय? खबरदार म्हण लागलो, म्हाका सांगिना काय तें, हांव जाणो कितें कोत्ता पळय तें. ताणें हे आपोवणे देवाचे जे इनासा उद्देशी ताका मेळ्ळेले तें ताणें पत्करलें ना. पूण इनासान तें बंद केलें ना. तो असो म्हणल्यार तूं पाटी म्हाका दिता, म्हजें आयकना, म्हाका पयस दवरता, म्हाका किंकोंत कोत्ता, हें ताणें आपणाचेर घेवंक ना. तें सगळें जेजूचेर दवरलें. आनी ताणें कितें केलें? ताका बरेंपण दाखोवंक लागलो. ताका ताचे कडेन दुडू नासलोलो, घरांत तांचे कडेन नासलेले म्हणटच हो ताका दितालो, ताका बरेंपण दाखयतालो. आनी एकच फावटी न्हय, 3-4 वर्सां ताणें दाखयलीं हे भाशेन. सदांच एकदम काम आसलोलो आनी हे भाशेन ताका बरेंपण दाखयता. ताकाच न्हय, खूब जाणांक. पूण हें कित्याक लागून घडलें इनासा सवें? कित्याक इनासान हो देवाचो मोग चाखलेलो. आनी ताका तें कळ्ळें मागीर, जेन्ना हांव म्हजे सवें जे वस्तू आसात देवान दिलेल्यो त्यो देवाक दिता आनी देव ते वापरता, तेन्ना म्हाका खूब धादोसकाय मेळटा, खूब बरेंपण हांव ह्या जिवितान अणभवतां. आनी हाका लागून थांबो नासतना कोणें आपणाक सांगूंक जाय म्हणून न्हय, सो खुशेन तो हें देवाचें आव्हान एकामेका बरोबर आयकतालो. आनी हाका लागून ताणें ताका बरेंपण दाखयलें. 3-4 वर्सां गेल्या उपरांत ताचें मन मागीर उक्तें जालें. तो म्हणूंक लागलो, हो म्हाका कित्याक हे भाशेन मोग दाखयता? पूण ताच्याय जिवितान ताणें पळय ताका सांगलेलें तें खूब ताका उगडापें जावंक लागलें. आनी तेन्ना की ताणें म्हणलें, पळय तूं म्हाका कित्याक दाखयतालो? तो म्हणूंक लागलो, हांव तो जेजूचो मोग कोत्तां, कोरन्यान त्यो हांवें दाखोवंक जाय. बेश्टो देवाचो मोग कोत्ता, देवाचो मोग कोत्ता, मिसाक येता, पूण घरान आमी मोग दाखयना, आमच्यान दाखोवंक जावचो ना. कित्याक भितरल्यान आमी सगळीं देंवचाराच्या ताब्यांत आसा. कित्याक लागून जालें तें? कित्याक आमी आपल्यापणांतूय आसा. हें तर आमकां दिसची पडत, जशे भाशेन भाग्यान फ्रांसीस शेवेराक दिसलें जाल्यार आमचें जिवीत आदले भाशेन आनीक आसचें ना. घरांत पुऱ्यान आमी मोग म्हणजे सॅक्रिफीस. तो सॅक्रिफीस सो खुशेन आमी कोत्तेले हांव, ती आमकां बरें कोत्तात म्हणून न्हय, देव म्हजें सगळें बरेंपण दाखयता आनी तातूंत म्हाका आनंद मेळटा. होच तो मोग पयल्या वाचपान सांगला. हांव काळजान थान तुजो मोग कोत्ता म्हूण सांगलां. तुजी पातकां हांव मनांत दवरिना. म्हाका राग आयलो जाल्यार तुज्या कोत्तुबांचो तो हांव मनांत हाडिना. कित्याक हें तुजें पातक आनी हे पातकांत तुमकां सोडोवच्याक हांव तुमचो मोग कोत्तां. भयणीन भावनो, हें तर लिसां आमी आयज शिकोत जाल्यार आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत जातलें. जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत जाल्लें आनी सगळे सांता भक्तांनी ते आपल्या पासत जियेन आसलेले. देवाचो मोग सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पोर देवाचो तूं मोग कोत्तलो. ताचो मोग आमी सगळ्या सवें कोत्ता, कित्याक तो सगळ्या सवें आसा. हे भावार्थेचे दोळे आमचे उक्ते जावंक जाय आनी ते हे कृपेच्या नयनांनी उक्ते जातलेच. आनी हे परी आमी एकामेकाचो घरांत मोग कोत्तेल्या फुरसत घोटाय तुमकां जेजूची मेळटली, दुसरी करची ना. आपूण तुमी सदांच खुशाल आसतल्यात. एक नवी घोटाय मदर तेरेसाक पळयलेलें तुमी, कितलें जेवताली, इल्लें जेवताली, पूण 3:30 उठोन 3:30 उठोन ती मागण्यांत बसताली सकाळ पुऱ्यान आनी तिचोच तिका गोठाय मेवताली.
कुडीची गोटाय बारीक आसलेली ती, पूण इतली गोटाय तिका आसलेली, दीसभर ती वावुरताली थांबोन आसतना. म्हणटत हे भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या मोगान भरलेलें जिवीत आसा. तें उदीक आनी उदीक उडावपें करया. आनी हाका लागून मागणें आमी सगळीं जाणां कोत्ता, मिसाक येता, पूण आमचें मन हांगसर थिरावंक ना आमी अजून. पूण केन्ना थिरायतले हांव? जेजूचींच उतरां आमी पाळूंक लागलें की ना. आनी हांव तुमकां एकूच दितां, हेच तर तुमी पाळशात, बाकीचें सगळें सोंपें जातलें. कित्याक जेजू आमचें सगळें करून घेतलो तें. ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. जशे भाशेन सायबण मायन केलो तेच भाशेन आमी करूंक जाय. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. तुजें उतर ताची येवजण आमचे पासत आसा. आमी ताचे सांदे तो कशे भाशेन आमची कूड वापरतलो तें ताचेर आसा. तर आमी तर हे भाशेन करीत आमी इतली खुशालकायेन जियेतल्या आनी सगळोकूच दादोसपणान आमी आमचो वेळ सादतल्या. आमचेर काळोख येवचो ना. आमची दुयेंसां पर्यंत खूब दुयेंसां आमी आमचेर ओडून घेतलेलीं आसा. आमच्या चिंतांक आनी भावनांक लागून खूब दुयेंसां आसा तीं सारकीं न्हय. तीं फकत आपलेपणाक लागून आमचे सगळे गोळा जालेलीं आसा. हें सगळें काडलें की ना मागीर दुयेंसां आमचेर येतलीं, पूण आमी भिवची नात. म्हणटत ही स्पश्टताय आमचे मदें येवच्याक हे भाशेन सदांच मागण्यांत रावात. आनी तुमकां सांगलां, जेजूचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत. जेजू कितें करतालो? दीसभर वावुरतालो, रातचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो आनी हे परी न्हिदोंक वेतालो. सकाळीं उठून देवा बरोबर आपलो वेळ सादतालो आनी मागीर देव ताचे सगळें वावुरतालो म्हणून ताणें आमकां हें सांगलेलें आसा. तर आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत, कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर आमी ताका हो वेळ दिवया. रातची आमी थोडो वेळ तरी सारया. हांव तुमकां म्हणटा 5 मिनट पुरो. मागीर तुमकां आनी दिवंक जाय जाल्यार दिवंक जाता व्हडा मोगान बरोन. पूण 5 मिनट तरी हांव तुमकां सांगतां. आनी न्हिदोंक वेताना उठ्ठाना 5 मिनट. व्हड कांय करपाची गरज ना. तो म्हजें सगळें आसा ह्या आजीरपणाचें मागणें आमी करया. आनी पळयात, बाकीचें सगळें थाऱ्यांत तो हाडटलो. इतलें सोंपें हें मागणें. म्हणून कितें करूंक जाय आमी? आमचें सगळें ताचें जिवीत आसा ताका आजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताचें सगळें रिकामी जावया. सगळें आमचे भितर हातलें भायर काडया. भितर कांय दवरी नाकात. तुमची चिंतना, तुमची भावना, तुमच्यो आठवणी, तुमचें मनांत कितें आहा पळय तितलें ताचेशी दवरलें, ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें आहा तें अदीक बरें करून दा, वायट आहा तें काडटा आनी ताचेर आशिर्वाद घालून वायट तें काडलें की ना आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. आरे आमी आनी 5 मिनट आनी साफ करता. उदक घालता, साबू घालता आनी मागीर बोगोर साफ करता. तेच भाशेन 5 मिनट तर जेजून आमी बरोवन आयली. जेजू 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 सुस्कार काबार जायसो जेजूचें नांव घेयात आनी पळयात भितरलें हात इतलें भायर सरतलें ताच्या नांवान. कित्याक ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटा पातकांतली. इवन तर हें पातक आमचें सगळें रिगोन आसा तें उमटून वचपाक ताच्या नांवान काडया तें भायर. जावं आमची चिंतना, भावना. मागीर कितें जातलें? रातभर आमी ताचें सगळें न्हिदलीं घेना, आमी ताचे गोठायेन बरोवन येतले. हांव सकाळीं उठलीं की पोत्तून जेजूच्या एकवटान रावया. आनी जशे भाशेन मोबायल चार्ज जाता ते भाशेन आमचें जिवीत जेजून चार्ज जातलें आनी जेजू बरोबर आमचें जिवीत आमी सादतले दिसभर. पळयात मागीर कितली दादोसकाय, खुशालकाय आनी सोंपेपणी आमची पावलां मारूंक जातलें. कितेंय तर तुमचे मनांत आडखळ आयली, रोखडीच ती आडखळ जेजूच्या ताब्यान कर. एक पाटी आमचें सगळें हे भाशेन करूंक जालें की ना दुसऱ्यां बरोबर आसतना आमी मागण्यांतूच आसतले. हांव तांची चिंतना, भावना आमी जेजूशी दवरतले. तांचो परिणाम आमचेर कितें जाता तोय बी जेजूचेर दवरतले. पळय आतां कितले खोलायेन आमी एकामेकाक आजीर जातले. हांव आनी हाका म्हणटा मोग. हो देवाचो मोग आमचें सगळें वाडटलो आनी हांव गॅरंटी दितां आमची खुशालकाय आनिकूय वाडटली. ताका लागून मोत्ताना हांवें तुमकां सांगलें कसो मेलो तो, कित्या पासत जियेतालो. देवाचो मोग चायनाच्या लोकांक दिवपाक घडलें ना, पूण देव घडून हाडटा. देवान मागीर कितलेचशे आमचे आनीक जेजूट पाद्री थंयसर धाडले
माथ्यो रिची म्हणटा पळय तो सारको वयर तांचे बरोबर वावुरतालो. ताका इतलो मान आहा चायनाक आतां पर्यंत. म्हणून हे भाशेन जशे भाशेन सायबाक हांगसर मान आमी दिता थंयसर चायनाक ताचें सोंपण थंयसर देवान पुर्ती केलें. म्हणून हे भाशेन देव सगळें करता. आमी करपाची गरज ना. तो आमच्या मनांत बरी चिंतना बरी करून हाडटा. भिवची न्हय आमी. तर भयणीन आनी भावनो हे कृपेन आमी बोरचाक सदांच हांव म्हणटा जेजू म्हणटा पळय तें ताका रिगून रावात आनी बाकीचें सगळें थारेर हाडटलो तो. सगळीं आमची हात आमचे अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी सारकी रिलॅक्स जावया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनान येता. देव आमचे सवें जाणेन आमकां ह्या जिवितांत हाडल्यान तोच आमचे सवें येता. केन्नाच ताणेन आमकां सोडूंक ना. हो ताचो मोग आमी चाखया, ताका आजीर जावया आनी ताका सहकार करया. बेश्टीत ओड्डूफूट जावचें न्हय, पूण हे खरी वतीन तर आमी आमचें जिवीत सारीत बाकीचें सगळें सोंपें जातलेंच. ताणेन आमकां कितें म्हणलां, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शिंयात. आयज पयल्या वाचपानूय तशेंच सांगलां. आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो. हे गूण आमचे मदें आतां उदीक आनी उदीक वाडोनी आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडू म्हजें ओजें सगळो वावर जेजू आमचें सवें कोत्तलो. हे खात्रीन आमचें जिवीत सगळेंच आमी जेजूक भेटयलेलें आसा. सगळीं तुमचीं इंतेसां आसात तीं मनांत हाडात आनी ह्या मिसाचीं जीं खेरीत इंतेसां आमी वाचलेलीं आसा तीं मनांत हाडया. कितल्याशा लोकांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. कितल्यांनी बरेपण दाखयलेलें आसा दुसऱ्यांक आनी आमकांय. हांचो सगळ्यांचो आमी उगडास करता. आनी संवसारांत कितलेंचशें वायट आसा, वायट कोत्तिलीं आसा. ह्या सगळ्यां पासून मागया. आनी कोरोना व्हायरसाक लागून आमी नको कितें चलता पळय तें, पूण देव जाणा. तो देवाच्या ताब्यांत आमी सगळें सोंपोवया. आनी हें मागणें न्हयच कोरोना व्हायरस जाल्ल्यांक, पूण जांकां कांक्रू जाल्लो आसा, जांकां डायबिटीज, प्रेशर आनी हेर इत्यादी दुयेंसां जाल्लीं आसा, तांकां सगळ्यांक जेजू सुरशीन दवरया. सूर पुदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवडायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आमच्या देशांत 2 वॅक्सिनां आयिल्लीं आसात आनी संवसारांत आनिकूय, पूण आमी भियेता ताचो परिणाम खूब फावटी बरो जावंक ना. थोड्यांक जालोलो आसा. हाका लागून भिरांत आमच्या काळजांनी आसा. पूण आमी हें सगळें तुज्या हातांत सोंपयता. तूं आमकां बरेपण दाखय. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवाणें उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C34 page 42. तुझे आदि मोकाल जेजू. Tuja mokalu, diri upa.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदानान आमी तुका समोर पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेची चालीन शुभवर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हणून आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालीन सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धोणवण दितना ओगोणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसावानी जुनो जीवन मोना ओल्फी तुवे आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सोर्व कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. वडिनान भावनो कुरपेन बोललेली मनशां आमी सायबान आमचे पासत मागलेले आसा आनी मागीत आसा. तर सगळीं तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसा ती आनी जितल्या लोकांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमच्या काळजांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरून दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या कांच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. पेज 61 D27. Lord,
सगळीं आमी दोळे धांपून जेजू आमचो देव आमचे भितर जियेता भावार्थांत आमी ताका स्विकारलेलो आसा. ह्या भावार्थांत अदीक वाडोवंक आनी ताच्या मोगान बरोवन जसो ताणें आमचो मोग केला तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमी ताचे कडेन मागया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटोय. ताचे असले वरवीं वंदोर पोरकोटणार आनी वीरभोग आमचे मदें उपजोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणांत आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. आयज 9:30 मीस ना, व्हडलें मीस ना, पूण हेंच व्हडलें मीस कशें आमी धरलेलें. ह्या नोयनांक फेस्त ना, पूण आयज फेस्ताचो दीस कसो आमी मनयता. आयज सांगे 4:30 निमाणी मीस ह्या कृपेच्या नोयनाचें आसा. फाल्यां सान मागीर 4:30 मीस आसचें ना. आमची मिसांची मांडावळ अशी दर दिसा सोमवार ते शेनवार सकाळची 2 मिसां आसतात, 7 आनी 8. 6 मीस आसता पूण ते आमी यूट्यूबाचेर इंग्लीश भाशेन दाखयता. लोकांक चड बेगीन जाता म्हणून आमी तें उक्तें करूंक नासलेलें. आनी 5 आमची पवित्र बुजवण दवरता. सगळ्या लोकां पासत आमी मागता. सायब सदांच आमचे बरोबर मागण्यान तुमचे पासत आसा, तर तो आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. 17 ह्या म्हयन्याचे फादर वास्को दे रेगो हांगसर रेतोर 16 वर्सां आसलेले, तर तांचे पासत एक मीस दवरलेलें आसा. ते गेल्या म्हयन्यांत मेले. 91 वर्सांचे आसलेले. पूण देवान ताचे सवें ताचे गूण आसलेले पळय तातूंतल्यान खूब वावर केलेलो आसा. हेच इगोर्जे पासत आमचे बाजिलिका पासत हांगसर सगळें ताणें नितळकाय हाडलेली आसा. नाल्यार सगळे जाण हांगसरूच विकतालेत आनी कोत्तालेत. ते सगळें आतां म्हळ्यार तो आमकां थोडो विसव मेळ्ळलो आसा. ताणें तें केल्लें. ते भायर हे सगळे ग्रंथ आसा पळय मिसाचे वाचपांचे आनी गायनाचे जेलो, तातूंत 350 गायनां ताचींच आसा. खूब वार केलो ताणें. म्हणून ताका देवाक दिनवासच्याक ताच्या जिविता पासत आनी ताच्या आत्म्या पासत मागच्या. आमी हांगसर मिसांग घेता. आतां तुमी आयकल्लें आसा, ही तुमची इंतेसांव आमी वाचलेलीं आसा. पूण ती सगळीं इंतेसांव मागीर म्हणटान आमी, पूण ती वाचतात. कित्याक आयज तुमचो बर्थडे आसा, वो थोड्यो एनिवर्सरी आसा काजाराची, वो थोड्या इंतेसांव पासत तुमी मागतात. तुमकां खतखतीत मागणी जाय हांगसर आनी आमच्या पवित्र बुजवणेंत आमी मागता तुमचे पासत. तो तुमच्यान आमकां दिवंक जाता. तुमकां एक जेजुईट पाद्री घडोवन हाडूंक जाय जाल्यार हांगसर आमचे कडेन फादर मोविन आसा.
तांचे कडेन फॉर्म्स आसात ती फॉर्म्स पळोवन तुमच्यान तरेन मदत करूंक जाता. थोडे पर्यंत जाल्यार जाता पूण ते तुमच्यान दिवंक जाता तुमकां जाय जाल्यार. आनी जाणटेल्या जेजूट पाद्रींक मदत करच्या कित्याक दुयेंसां जातात तांकां ताका लागून ते तुमच्यान करूंक जाता. आयज सायबाक 399 वर्सां बोत्तात सांत जालेल्याक 1622 वर्सां ताका इनासाक सांत इनासाक तेरेजा आविल्याचेक मागीर फिलीप नेरी आनी इजिदोर माद्रीद हांकां 5 जाणांक 1622 वर्सां मार्चाचे 12वेर तांकां सांतपण मेळ्ळेलें. आतां हें वर्स आमी सायबा पासत वापरतले. आतां आयजतान ते फुडल्या 12वेर म्हणजे फुडल्या वर्सा मार्चाचे 12वेर पर्यंत तर खूब आमी येवजिल्लें आसा. तें थोडें तुमचे फुडें हाडटलें. कितें म्हणून करपाक आमकां सगळ्या जाणांक बरे भाशेन ताची जाणीव जावच्या म्हणजे ताची जिविताचेर बरे भाशेन सगळ्यांनी जाणून जावंक जाय कितें जालें पळय तें. आमी म्हणटा गोंयचो साहेब पूण ताचें जिवीत कशें घडोवन आयलें ताचेर थोडी नदर मारच्याक तर आमी तुमकां ही मदत करतले. आतां हें मीस जातकूच आमी खुर्साची वाट घेतली. थोडीं जाणां हांगसर रावतात थोडीं जाणां वेतात कांय नासो आमी तें यूट्यूबाचेरूय घालता. यूट्यूबाचेरूय खूब जाणां म्हणून हितून भाग घेतात. आतां आयज सान हे कॅस्केट आसलेली न्ही ती आतां दुरुस्त करून जालेली आसा तर ती आतां परतून थिचर बसयतल्या. पूण थोडो वावर आसा थिचर थोडें कितें काम आसा तें करपाक 20 year पर्यंत ती कॅस्केट वयर घालतले आमी. आदीं जायत जाल्यार आदीं घालतले. पूण हो वावर म्हणून हितून आतां शाती पावून आयलोलो आसा. बरे भाशेन ती केलेली आसा. तुमकां हांव लेखाचेर म्हणजे पेपरांचेर आनी दुसऱ्यांचेर घालून धाडटलो. तुमच्यान पळोवंक जाता आनी हांगसरूय तुमच्यान पळोवंक जाता. दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता. खूब मिलाग्री थिंचो जातात तर आमी थिचोरूय हें करूंक जाता मिसाक येवंक जाता. आतां मिसाक तर तुमकां वाचपाक करूंक जाय. तुमी ह्या नंबराचेर तुमची वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाय आनी हिंच्या मिसान तुमी वाचूंक सोदतात पळय तें मागीर ती तुमकां जाता की जायना वो हिंच्या दिसा तुमच्यान घेवंक जाता तें तुमकां मॅसेज धाडटली आनी मागीर वाचपाय धाडटली आनी हे भाशेन तुमच्यान वाचपाक बरे भाशेन करूंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा फाबियोलाक ताणें हांगसर आमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आदार दिल्लो आसा. आमच्या वाचप्यांक मागीर हांगसर आमचे सांकिस्तांव आमकां खूब मदत करतात आनी हेरांय आमचे वॉलंटियर्स खूब मांडावळ आतां हांगसर हाडिल्ली आसा. आनीकूय आमकां करूंक जाय बरी भाशेन शिस्त बा तें करतलें आमी. तुमचो आदार आमकां जाय. आमी कितें करता भायर लोकांक आडायता. म्हाका अशें लोक सांगतालो फादर सगल्या लोकांक कांयच्या कांय न्हेसोन भितर येतात तांकां आयलाव करता हितून आनी ती मागीर पियोन येतात बा ती म्हणत आतां आमी तें बंद केल्लें आसा. म्हणटत तुमी मातशी माणसुगेन यात जाल्यार आमकां कितें जातलें तुमकां सांगचें पडटलें भितर वचनाकात म्हणून. ओ शॉल घालून यात अशें म्हणटलें आमी. तर बरे भाशेन माणसुगेन हांगसर येवया आनी हातून मिसान वांटो घेवया. ओ येराय टायमाचेर देव बरें करून तुमकां सगल्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोफी आसूं आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बळोपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा हांव Amen. सुरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. U20, page 240. San Francisco Vera, Cura radis amcia mogan las lolia pesangal saiba sharar goincha sambalum sodaka gopan tuja pesangal saiba sharar goincha